कॅनॅबिस कल्टिवेशनाचे प्रमोशन गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती पहिल्या दिसाकसून ज्या दिसा हे सरकार ह्या राज्यान चालू जाला चालीक लागला आमी सांगत आयल्या की हे सरकार जे आसा ते ड्रग्साचे प्रमोशन करता आणि ड्रग्स माफिया ड्रग्साचे एजंट आणि ड्रग्साचे जे प्रोमोटर आसा तांकां प्रोटेक्ट करता हे आमी परत परत सांगीत येयल्या आणि आयज आमी पळयता की भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान एक नवी संकल्पना घेवन येयल्ली आसा। हो काळ असो आसा की कोरोना व्हायरसाक लागून गोंयचे लोक त्रस्त आसा। गोंयच्या लोकांच्या मुखार अनेक प्रश्न आसात। लोकांक सारके ट्रीटमेंट मेळना, लोकांक सारकी सेवा मेळना, लोकांची सारकी काळजी घेतली वचना, लोकांचे काम धंदो सगळे ठप्प पडला, बंद जाला, लोकांची येणावळ बंद जाल्या, लोकांचो रोजगार गेला। हे सगळे प्रश्न सुटावे करचे सोडून हे सरकार एक नवी येवजण घेवन येयल्या आणि येवजण गोंय काबार करपाची, येवजण आमच्या तरणाट्यांक काबार करपाची, ह्या तरणाट्यांचो आणि त्यांच्या घराब्याचो भविष्य तेंचे काबार करपाची येवजण घेवन येयल्ली आसा। तुमकां जर कल्टिवेशन करपाचें आसा जाल्यार कल्टिवेशन करात रोजगाराचें। आयज आमच्या तरणाट्यांक जे उच्च शिक्षीत आसात तांकां आयज रोजगार ना, तांकां काम ना। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाचें कल्टिवेशन करात। हे नाका आसलेले दैडीर तुमी घेवन गोंयांत तुमी कित्याक येवंक सोदतात आनी ही संकल्पना कोणाची, हेचो उगम खंय जालो, हेचो स्रोत कोण, हेचो प्रोमोटर कोण, हेचो एजंट कोण, हे खंयच्यान सुरू जालें। मुखेलमंत्री म्हणटा की फायल मूव जाली म्हणून ते फायनल जायना, पूण फायल मूव जाली खंयसून, त्या फायलीचो मुवमेंट जालो कित्याक, कोण तेचो प्रोमोटर, खंयसून तेचो उगम जालो, खंयसून तेची सुरवात जाली, हेचेर क्लॅरिटी मुखेलमंत्र्यान दिवप हे अत्यंत गरजेचें आसा।